आडमेळी पावसाक लागून लुकसाण जाला तांकां शेतकरी आधार निधी येवजणे खाला मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी मान्यता पत्र दिवन अर्थीक मजत भेटयली। एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पैसे दिता, तुम्ही हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक? फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता आणि तेच परत आसा तशें तेजे आनीक 40-50 हजार रुपया म्हणजे डेअरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता। तुम्ही म्हणटले फॉडर लायल्यार कोण विकत व्हरतले? गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटात, त्यापेक्षा तुम्ही लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले। म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता आतां वेगवेगळ्या कमर्शियल हाचो विचार करपाची गरज आसा। थोड्या दिसाच्या पयलीं तेंच्यांनी हळदीची मोठ्या प्रमाणात लागवड सुरवात केल्या। दॅट इज ऑल्सो द कॅश क्रॉप। आमी जर हळदी लायली जाल्यारूय ते कॅश क्रॉप खूब मोठ्या प्रमाणात जाता। की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाच्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68 लाख रुपया आज डिस्ट्रीब्यूट करता। तुका जर सगळ्यांक याद आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की डिसेंबर मंथ मॅक्स डिसेंबर की जानेवारी 15 पर्यंत आमी दितले आणि आयज आसा जानेवारीची कितली तारीख आसा? आयज 3 तारीख आसा आणि ऑलरेडी हांव सांगता तुमकां खूब जाणांक लॅटरां गेली आणि खूप जाणांक पयशे गेल्ले आसात तुमच्या अकाउंटान। प्रत्येक प्रॉडक्ट 4 दिसा पयलीं पळयलात न्ही, तालिगांवचो प्रॉडक्ट, हांगचो प्रॉडक्ट, थंयचो प्रॉडक्ट आज आमी टॅग केल्लो आसा। प्रत्येक प्रॉडक्टाक मार्केटान बरो रेट लावपाच्या खातीर आमी सगळे गोष्टी करता। तुम्ही एकठी येवन जर मार्केटिंग केल्यात तुमच्या प्रॉडक्टाक खूप बरो फायदो जातलो आणि हे शेती 100% प्रॉफिटेबल जातली। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।